नमस्कार. जरहडकेच्या आयच्या भागान आमी आयल्या कुमारजुवा हांगासर आनी हांगासर आशिल्ल्या सरकारी प्राथमीक शाळेन आमी आमचो आयचो भाग घेतली. हांगासर भिंतीचेर खुबशे स्लोगन्स बरयल्ले आसा. आतांच वाचलो की नो गेन विदाउट पेन अशें आमी खुबशे स्लोगन वाचतात, पण आमी खंय तरी ते वाचतात आनी खंय तरी विसरून वता. आमच्या कार्यक्रमान आमी ट्राय करतात की आमच्या जी पळोवपी आसा, आमचे जे पार्टिसिपंट आसा तांचे पर्यंत आमी खुबश्यो गजाली पावोवपाच्यो. ते म्हणल्यार जीके जनरल नॉलेज आमी क्वेश्चन विचारतात आमी तांकां, किंवा डान्स करपाक लायतात, केन्ना गेमी खेळपाक लायतात. हे सगळें करता करता तांचो कॉन्फिडन्स वाडटात आनी अशें कॉन्फिडन्स वाडलो केन्ना खुबशे पार्टिसिपंट आमकां फोन करून सांगता की खरेंच आमी फर्स्ट टायम कार्यक्रमान भाग घेतलेलो, आमकां खूब मजा आयली आनी अशेंच आमी कार्यक्रमान आनी भाग घेवपाक सोदता. सो अशेंच आमचे एक हांगासर आयचे व्हिवर आसा जेणे आमकां मुद्दम हांगा फोन केला आनी सांगला की आयज आमी कुंभारजुवा येयात आनी आमच्या हांगासर आमची जी लेडीज आसा तांच्या बरोबर तुमचो हो गेम शो खेळात. सो खरेंच सगळ्या पळोवप्यांक मना पासून देव बरें करूं, जी आमकां अशेंच एनकरेज करतात आनी प्लीज अशेंच एनकरेजमेंट तुमचे आमकां जाय, अशेंच एनकरेज करीत रावा आमकां. तर चड वेळ काडिना भितर म्हणजे सगळीं पार्टिसिपंट तयार आसात वाट पळयत की आमच्या आयच्या भागान कितें मजा येतली. डेफिनेटली खूब मजा येतली. भितर वचूया आनी खेळुया आमचो आयचो भाग. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. नमस्कार मॅडम, माझे नाव विभा विजय सावंत. हांगा जमिल्ल्या सगळ्या बायलांचं हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. तशेंच बाय सारिका आयज आमच्या हांगा मदीं आयिल्ली आसा गोलवाडा कुमारजुवा गांवांत. हेंचें हांव मिलन सावंत हांकां स्वागत करूं येता. थँक्यू. थँक्यू. जरा हटकेच्या आयच्या भागात जमिल्ल्या सगळ्या माझ्या इश्टिनांक मनापासून येवकार, सगळ्यांचे मनापासून स्वागत. भायर भरपूर पावस पडटा तरी पूण माझ्या इश्टिनांक इतली उमेद आसा ह्या कार्यक्रमाची की ती सगळे पावस बी सगळे विसरतात आनी उमेदीन आमच्या कार्यक्रमांक भाग घेता. सगळ्यांक पयलीं आमी कार्यक्रमाची सुरवातूच करुया. सगळ्यां खातीर सगळी जी पार्टिसिपंट आसा तांच्या खातीर मोठ्यान ताळयो दिवन प्रत्येक हांगाचे पार्टिसिपंट आसा तांच्या मदीं जो उत्साह आसा, जी उमेद आसा सगळ्यांच्या तोंडाचेर दिसून येता आनी होच उत्साह घेवन आमी आमच्या आयच्या भागाक सुरवात करता. आमच्या आयच्या भागांतलो पयलो रावंड जो आसता सगळ्यांकूच खबर आसा, फुगड्यांचो रावंड. ओके, सो नेहल आसा म्हाजे बरोबर आनी नेहलान सगळ्यो चिट्स घेतल्या. आमी हांगासर आतां 5 पार्टिसिपंट काडटली. ओके, सो आमच्या फुगड्याच्या रावंडाचे पयले पार्टिसिपंट आसा प्रज्ञा शेट, कशिश नायक, रुक्मिणी तारी, कृष्णाबाई सावंत, दिव्या गावस. ओके, सो हांगासर आमकां ऑलमोस्ट 2 जनरेशन्स मदीं खेळटले आमी हो रावंड. फुगड्या रावंडाचे आमची 5 पार्टिसिपंट म्हाजे बरोबर रेडी आसा आनी आमची पयली पार्टिसिपंट नांव सांग. प्रज्ञा. प्रज्ञा कितें करता? हाऊसवाईफ. ओके, तुका अशें कार्यक्रमांत भाग घेवपाक आवडटा? ना, फर्स्ट टाइम आयला. फर्स्ट टायम घेतला तरी पूण बरें कॉन्फिडन्स बरो आसा मुगो, बरें हांसून उलयता. तुजो प्रश्न. एक टन खबर आसा मुगो. 1 टन म्हणल्यार कितले किलो? कोण प्रॉम्प्ट करनाका? 100. म्हाका सांगता काय विचारता? ना, सांगता. ओके, 100 हांगा उत्तर दिला. कितें दिसता उत्तर सारकें आसा कशें? ओके, रॉंग खंय. तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा? ओके, हांगासर 1 टन म्हळ्यार 1000 किलो. हांगासर उत्तर दिला 1000 किलो. कितल्यांक दिसता उत्तर सारकें आसा कशें? चुकला? क्लॅप कर मुगो तर. ओके, हांगासर उत्तर आमकां सारकें मेळना. हांव सांग. निर्मला गुरुनाथ तारी. हांगासर आमची ऑडियन्सान हांगासर उत्तर सारकें दिला निर्मला यांच्यानी आनी निर्मलाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमचे पयले पार्टिसिपंट एक्चुली कॉन्फिडंट आशिल्ले, पण जाता केन्ना केन्ना. येताले न्ही तुका हरशीं ते? हय. ओके, नांव सांगा तुमचें. रुक्मिणी तारी. गोंयची ओल्ड एसेंब्ली आसली पळय, खबर आसा तुका? पावल्या तूं पणजे पावल्या? पणजे गोंयची ओल्ड एसेंब्ली न्ही, तुमच्या टायमाचेर आसली ती एसेंब्ली खंयच्या राजाचो पॅलस आशिल्लो खबर आहा तुका? आयकून तरी जाणा आसतली तूं. खंयच्या राजाचो तो नोकरी गो बाय, हांवें केन्ना आयकूंकच ना? अरे देवा. गोंयचोच न्हू तो. गोंयचोच तो, पण कितें तो आमची एसेंब्ली आसा पळय आमची ओल्ड पणजे आसा ती हांगा आसलेली. खंय ती? फुडल्यान नांव येयना म्हाका. सांग, खबर आहा खंय ती? पणजेच धर हय, तूं. पणजेच आसली आसलेली. पण तो ज्या जाग्याची ती आमी एसेंब्ली बांदिल्ली पळय, आमी म्हणजे आमच्या गव्हर्मेंटान बांदला, तो खंयचो पॅलस आशिल्लो, कोणा खंयच्या राजाचो? आयकला केन्ना तुवें? आं, ना ना. ओके, तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा? तरी करा. आदिवासी.
हांगा उत्तर दिला आदिवासी सारकें उत्तर चुकला. राजभोज. चुकलें उत्तर. ओके, उत्तर आसा आदिलशा पॅलस. आनी एबे तुका खबर आशिल्लें न्ही, नांव याद येनासली न्ही, हे पळय तिका नांव याद येनासली. ओके, आमचो फुडलो प्रश्न फुडल्या पार्टिसिपंटा खातीर. ते एक्सप्रेशनां मात बरी येता. ओके, नांव सांगा. कृष्णाबाई सावंत. तुमच्या बद्दल सांगा, कितें करपाक आवडटा? जेवण. जेवण. जेवण आनी ओके, ही म्हण आयक सारकी. हार नाचता म्हणून कोणें नाचचें न्ही? प्रॉम करनाका, सांग. तुका हांवें सोंपो दवरलेलो आं प्रश्न पळय. हार नाचता म्हणून कोणें नाचचें न्ही अशें म्हणटात? हां, आयकुकूच ना केन्ना? तुका कितें दिसता कोण आसतलो कसो? हार नाचता म्हणून कोणें नाचचें न्ही? मनशांनी नाचपाचें. मनशांनी नाचपाचें न्ही म्हणून ताळे झाली तुजे खातीर. उत्तर जरी चुकलें पण तिणें बरें सांगलें. ओके, हांगासर पळया. हार नाचचें न्ही, गांयडो नाचचो न्ही. उत्तर दिला हार नाचता म्हणून गांडोरा नाचचें न्ही आनी उत्तर ताचें सारकें आसा. नांव सांग तुजें. म्हजें नांव प्रिया प्रसाद परब. ओके, हांगासर प्रियान आमकां उत्तर दिलां आनी प्रियाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, सो आमची नेक्स्ट पार्टिसिपंट नांव सांग. दिव्या गांवस. ओके, दिव्या तूं कितें करता? शिकता. ओके, थँक गॉड. आनी घरचें काम म्हणूंक ना ते. कितें करपाक आवडटा? सिंगींग. सिंगींग म्हणटा तूं पदां? आतां आमच्या खातीर म्हणून दाखयतले 2 लायनी. सात तुगेलो आयकूंक आयलें करचें कितें कळना. सगळें दिकांनी सोदलो तुका तूं सोदून लेगीत मेळना. तूं सोदून लेगीत मेळना. म्हाका दर्या दिसलो ना, म्हाका ल्हार मेळ्ळें ना. म्हाका येवचें आसलें तुज्याच कडेन म्हाका वाट समजली ना. ओके, दिव्या खरें सांग, तुवें सॉंग चिंतून दवरिल्लें की ना? दिव्याक खबर आशिल्लें आपूण सांगतलें सिंगींग आपल्याक आवडटा आनी हांव ताका म्हणपाकूय लायतलें पण बेश्टेंच ना ना विथ पण व्हेरी नायस. बरें म्हणलें तुवें. तुजो क्वेश्चन आयक. क्रिकेट पळयला? तरी तुका विचारतलें हांव. आयकलां तरी आसतलें, पळयना सुद्दां जाल्यार. 2019चे क्रिकेट वर्ल्ड कप खंयचो देश जिखला? इंग्लंड. शुअर ना तूं? विचारता म्हाका? इंग्लंड. इंग्लंड. मागीर तुजें दुसरो आसा आन्सर, सांग. ऑस्ट्रेलिया. तुजे कडेन कसलो आसा आन्सर? हां, न्यूझीलंड. हांगा न्यूझीलंड, हांगा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड. हांगासर आन्सर सारको आयला आमकां. इंग्लंड. मोठ्यान ताळयो सोनी ताचे खातीर. आनी दिव्याक मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी आमचे फुडले पार्टिसिपंट दिव्या म्हणटा आपूण सुटले बाबा एकदाचें. ओके, दिव्यान पद म्हणलें म्हणून प्रायज मेळ्ळा ताका. नांव सांग तुजें. कशीश. कशेंच तूं कितें करता? कितले स्टँडर्डान? 9th. 9th. ओके, अभ्यास करपाक आवडटा? करता मगो अभ्यास. हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा तुका? सिंगींग. तेणें सॉंग तयार करून दवरला. ओके, 2 लायनी तुजे कडेन आतां आयकुया. मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा. मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या. तेरी मेरी कहानी नई बन गई. तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई. जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा. ओके, व्हेरी नायस. ओके, तुका सॉंग्स आवडटा न्ही, सो तुका चडशीं सॉंगां कळपाक आसतलीं. सो हे सॉंग आयक आनी सांग आमकां हो सॉंग खंयच्या मुवींतलें तें? हम साथ साथ है. हांगा उत्तर आयला हम साथ साथ है आनी ताचें उत्तर चुकला. ओके, कोणाक दिवया चान्स आतां? तूं हेंच्या पैकी कोणाक येतालें पळोवया. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. नांव सांग तुजें. श्वेता. आनी श्वेताचें उत्तर रायट. आनी श्वेताक मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. सो हो आशिल्लो आमचो फुगड्यांचो रावंड जो तुमी पळयला की आमची 3 पार्टिसिपंट आशिल्लीं. तेंच्यांनी बऱ्यापैकी ट्राय केल्ली पण जमलें ना. हांगासर हें मातशें चुकलें पण मोठ्यान ताळयो जावनी आमच्या सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर. आनी खेळुया आमचो आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड. कभी हा कभी ना हो आसा आमच्या आयच्या भागांतलो सेकंड रावंड. आनी म्हाज्या बरोबर आराध्य आसा आनी आराध्या बरोबर हांव चिट्स काडटलें आनी पळयतलें की ह्या रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटा ती. ओके, सो ही आसा आमची 5 पार्टिसिपंट जी खेळटली. कभी हा कभी ना 40 सेकंडचो टायम आसतलो तुमकां. हांव तुमकां वेगवेगळे प्रश्न विचारतलें. ह्या वेळान तुमी उगी रावप ना किंवा तकली हालोवप ना. हय आनी ना म्हणनासतना तुमी उतरां दिवपाक जाय. कळ्ळें? उगी रावत जाल्यार डिस्कॉलिफाय, तकली हालयत जाल्यार डिस्कॉलिफाय.
कभी हा कभी ना ह्या राऊंडाक आमी सुरवात करता आणि माझ्या बरोबर पहिले पार्टिसिपंट आसा नाव सांग. सविता नायक. ओके सविता बरोबर आमी हो राऊंड सुरू करता. तुजो टायम सविता सुरू जाता आता. सविता तू खुबशा एक्टिविटीजान भाग घेता हांगासर? हां केन्ना केन्ना घेता केन्ना केन्ना. रिंग बरें घातला म्हज्या भशेन तुवें. खंयचे हाडले? हां आसपाक टायम वेस्ट करनाका. मार्सेलान तुका शॉपिंग करपाक आवडटा? मायक तुका तो हय म्हणलें ताणें मोठ्यान ताळ्यो खातीर. नाव सांग. सुप्रिया गांवस. ओके सुप्रिया तू कितें करता? कामाक वयता. तुजे हॉबीज कितें तुका कितें करपाक आवडटा? ट्रॅव्हलिंग म्हणल्यार भोंवपाक. ओके तुज्या बरोबर आमी हो राऊंड सुरू करता आणि अशें आयकलां की सुप्रियान खंय भरपूर प्रॅक्टीस केला खंय ह्या राऊंडाची आणि ते रेग्युलर प्रोग्राम पळयता आमचो. सो पळया ते कितले बऱ्यापैकी 40 सेकंड्स घालयता ते. ओके सुप्रिया तुज्या बरोबर टायम सुरू जाता आतां. सुप्रिया तुका आमचो शो आवडटा? आवडटा. पळयला खूब फावटी? पयला. बरीच प्रॅक्टीस करून आयला? केल्ली. आणि तू स्कुलान बी अशा एक्टिविटीजान भाग घेनाशिल्ले गो केन्ना? करताले. परमिशन आशिल्लें तू घरा आशिल्ली. कडेन? डान्स बी करपाक आवडटा? आवडटा. केन्ना केला डान्स? म्हणल्यार करताले. आतां करना? तितलें येत ना न्हू करपाक. ओके एक्चुली सुप्रियान बरी प्रॅक्टीस केल्ली तरी सुद्दां संवय ती आमकां हय आनी ना म्हणल्या शिवाय रावपाक जायना. ओके थँक्यू आमचो प्रोग्राम आवडटा म्हणला म्हणून. नेक्स्ट पार्टिसिपंट ज्योती शेठ. ज्योती तुका कितें करपाक आवडटा? तुजे हॉबीज कितें? भजन गावपाक. भजन गावपाक आवडटा. आमच्या खातीर 2 लायनी म्हणटले की ना? कित्याक आमी 2 पिक्चरांतली सॉंगां आयकलां अजून भजन आयकूंक ना आमी आणि हो बेस्ट टायम एक भजन आयकोपाक. अबीर गुलाल उधळीत रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, नाथा गरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा गरी नाचे माझा सखा पांडुरंग. खूपच सुंदर. ॲक्च्युली हांव आख्खें भजन आयकोचें दिसतालें म्हाका पण आमचो टायम लिमीट आसा ताका लागून तुका हांवें आख्खें म्हणपाक लावंक ना. तुज्या बरोबर आमी हो कभी हा कभी ना राऊंड सुरू करतली आनी इतलो टायम काडनाका आन्सरां दिवपाक. ओके रेडी? इतलें बरें भजन म्हणलें तुवें. तूं क्लासिसांक बी वयता भजनाच्या? भजन शिकता. शिकता खंय हांगाच? हांगाच. हय. ओके नेक्स्ट पार्टिसिपंट. नाव सांगा तुमचें. पुष्पा फडते. तुमी कितें करता? टेलरिंग करता. टेलरिंग. आनी तुका आवडना भजन म्हणपाक? हांव म्हणून वचोंक ना केन्ना. ओके तुज्या बरोबर आमी हो राऊंड सुरू करता. तुजो टायम सुरू जाता आतां. इतली जाणां आउट जाली म्हणून तुका अशें कॉन्फिडन्स बी येवंक ना पळोवन तांकां? हां ना मातशें व्हडल्यान ना म्हणल्यार उपकारता. हरशीं आमकां आयकपाक आयलेच गो लोकांक आयकूंक येवनी. ओके आमची कभी हा कभी ना ह्या राऊंडची शेवटची पार्टिसिपंट आणि तुमच्या बद्दल सांगा पळया. नाव सांग तुजें. वैशाली शेठ. तुमकां कितें आवडटा करपाक? जेवण. ओके तुमच्या बरोबर आमी हो राऊंड सुरू करता. तुजो टायम सुरू जाता आतां. अशा कार्यक्रमांनी तूं केन्ना भाग घेतला? ना घेवना. ओके रोखडेंच हांगासर नांव म्हणलें पण जी पार्टिसिपंट हांगासर आशिल्ली तेंच्या खातीर मोठ्यान ताळयो दिवया. आनी 2 वॉलंटरी पार्टिसिपंट जांकां दिसता की हेंच्या पेक्षा बरें खेळूं शकता ती हांगा यात. ओके वॉलंटरी हांगासर म्हाज्या बरोबर 2 पार्टिसिपंट आयला आणि तांकां दिसता की ती बऱ्यापैकी हय आनी ना म्हणनासतना रावूं शकता कित्याक फाटल्यातल्यान उदो पासून तीच आन्सरां दिताली खुबशी. सो पयले पार्टिसिपंट नाव सांग तुजें. विभा विजय सावंत. ओके विभा तुज्या बद्दल सांग. हांव जॉब करता पेन्शन आसता. ओके हॉबीज कितें? ट्रॅव्हलिंग आनी शॉपिंग. ते फ्रेंड तुजे न्ही ट्रॅव्हलिंग आनी शॉपिंग एकूच हॉबी. सो बरोबर ट्रॅव्हलिंग आनी शॉपिंग करता आसतली. हय. ओके तुज्या बरोबर आमी हो राऊंड सुरू करता आनी तुजो टायम सुरू जाता आतां. विभा घरातलें काम आणि ऑफिसाचें काम बऱ्यापैकी सांबाळपाक जाता? जाता. टायम मेळटा? मेळटा. माय खूब हेल्प करता आसतली न्ही? सकाळचेच करता. सकाळचें करून सगळें वता. टिफीन घेवन वता? हय वता. ओके आमच्या बरोबर शेवटची पार्टिसिपंट आसा आनी म्हाका दिसता ही शुअर प्रायज व्हरतली कशी. ती सामकी पोजूच दिता येस अशी म्हणटा. ओके नाव सांगा. माझे नाव श्रेया शेठ. ओके तुमी कितें करता? कामाक वयता. कामाक वता. ओके आनी तुमकां आवड कसली कितें करपाक आवडटा? म्हाका सगळें आवडटा. सगळें आवडटा? डान्स करपाकूय आवडटा? हय. ओके तुमच्या बरोबर आमी हो राऊंड सुरू करता. तुजो टायम सुरू जाता आतां. सगळ्यांत पयलीं तूं खरेंच बरी न्हेसल्या. थँक्यू तरी म्हण. थँक्यू. आवडटा न्हेसपाक? आवडटा. हां साडी कोणें चूज करून दिली ही न्हेसपाक आज?
म्हटल्यार हांव पयलीं न्हेसलेली दुसरी हय. पूण जावय म्हणल्याली ही न्हेसल्या कितें थंय कितें प्रोग्राम आहा तुका खबर आसा हांवें म्हाका कांय खबर ना हांव म्हटलें येयल्या कितें वयर कितें प्रोग्राम आमी येयल्या मागीर म्हणपालें ही सोड आनी दुसरी न्हेस दुसरी म्हणपाक ती लागलें. बरी नसली साडी ती बरी नसली पयली आसली बरी आसली मागीर ही कित्याक नसली तर तेज्या बरें हेजेर पॅटर्न बरो आसा न्हू हो पॅटर्न बरो आसा ओके आनी ब्लावज तुवें शिवला कितें ना ना आमची पळय टेलर एक्चुअली तिणें ओदोळ ना म्हणला पण तिचे कडेन म्हाका उलोवपाची खूब उमेद येयली म्हणून तिचे कडेन हांव उलयतालें पण मोठ्यान ताळयो सोनी तिच्या खातीर जेन्ना हांगासर आयिल्लें तेन्ना म्हाका दिसतालें की हांगासर खुबशीं जाणां अशीं आसा जी हांगासर डेफिनेटली प्रॅक्टीस करून आयिल्लीं आनी म्हाका ती सांगताली की आमी रेगुलर तुजो प्रोग्राम पळयता आनी आमी हय ना प्रॅक्टीस केला आनी त्याच प्रमाणे आमकां खेळपाक जाय पण जाता केन्ना केन्ना गडबड सो मोठ्यान ताळयो सोनी सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर थँक्यू नेम मारा प्रायज जिका हो आसा आमचो आयचो फुडलो रावंड आनी ह्या रावंडाक ऑलरेडी पार्टिसिपंट हांवें थोडी सिलेक्ट केला आनी थोडी मागीर करतले सो कितले प्रायजीस वता ते पळोवया आनी कोणाक प्रायजीस मेळटा कोणाचो नेम सारको लागता आनी कोणाक प्रायज मेळटा पळोवया सुरवात आमी तुमच्या पासून करुया नांव सांगा तुमचें रोहिणी सावंत. ओके आमचे बरोबर रोहिणी आई आसा ती पयली खेळटली घे पहिल्याच बॉलाक तेणी इतले बरे मोकले की प्रॅक्टीस आसा अशे कावळे बिवळे केन्ना मारपाक खूब रावता उबे सवय आसा कितें खेळटाली पयली हां काय कावळे मारताली गोरवांक बिरवांक तूं मारूंक वता दिसता हां ओके आनी तुजो प्रायज आसा तुका मेळटा प्रुडंट कडल्यान 100 रुपयाचो कॅश प्रायज मोठ्यान ताळयो सोनी तुज्या खातीर ओके हांगा दुसरी आई आसा आमची हांगा सुनंदा ती सावंत ती खेळटली आनी मोक देवश्री खेळटली हांगासर खेळ देवश्री फट्टेन ज्या प्रमाणे हिट केला पळय तो कप अशें दिसता की शुवर तोरा पडपाक हीच फुडें आशिल्ली सवय आशिल्ली तोरा पडपाची हय सारकें ओके आनी तिका मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश प्रायज कॉंग्रेच्युलेशन ओके आतां मंदा नायक खेळटली ओके सो आतां आमी थोडे चिट्स काडुया आनी पळोवया आनी भरपूर प्रायजीस आसा ते कोणाक मेळटा ते ओके अनिशा खेळटले खेळ अभिज्ञा खेळ खंय खंय मारता ओके योगिता खेळटले आनी एक योगिता खेळटा आतां योगिता खेळ जांकां प्रायजीस मेळ्ळा तेंच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी आनी आमचो हो रावंड आमी हांगाच सोंपयता खेळुया आमचो फुडलो रावंड हटके रावंडाक आमी सुरवात करता आनी हटके रावंडची आयची हटके गेम आसली ती अशी आनी तेजो डेमो दाखयतले म्हाजे बरोबर आशिल्ले पार्टिसिपंट फुडें यो सगळ्यांक पयलीं प्लेट तकले धरपाक जाय एका हातीन ती प्लेट धरपाक जाय आनी समोर आशिल्ले बॉल एक एक करून त्या प्लेटीन घालपाक जाय बँड करून एक घातलो परत सकयल बसून दुसरो काडपाचो ओके सो बॅलन्स करीत करीत मॅक्सिमम 30 सेकंडाच्या टायमान जे मॅक्सिमम बॉल एकठांय करतली ती जातली ह्या रावंडची विनर ओके कळ्ळी गेम सगळ्या स्टार्ट फायव 4 3 2 1 स्टॉप ओके सो हांगासर मेळटात आमकां 3 बॉल 30 सेकंड्सान पियुषा खेळटले आतां रेडी स्टार्ट स्टॉप ओके हांगासर पळया कितले ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके आतां वैष्णवी खेळटले रेडी स्टार्ट फायव 4 3 2 1 स्टॉप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काय ओके सो सध्या 3 आणि 10 आणि 9 ओके रेडी स्टार्ट
3, 2, 1 स्टॉप स्टॉप 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके आता सूचना घेतले 2, 1 स्टॉप स्टॉप 3 ओके आता सुंदरी फट्टे खेळले स्टार्ट ओके फाइव 4 3 2 1 स्टॉप 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 असं 1 2 3 4 8 गीता स्टार्ट टू 1 स्टॉप 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके सो मनीषा आसा लास्ट पार्टिसिपंट आणि तेका टार्गेट आसा 10 सो तुका 11 तरी करपाक जाय बॉल ओके स्टार्ट 3 2 1 स्टॉप स्टॉप 4 5 6 7 गीता आणि वैष्णवी मध्ये टाय झाला सो विनर कोण ते आमकां थोड्याच वेळान कळटले 30 सेकंडचो परत एक फावटी टायम तुमकां आणि सुरवातीचे बसून ओके आणि रूल सारको आहे का सारखे उभे राहो रेडी और स्टार्ट 6 5 4 3 2 1 स्टॉप ओके 1 2 3 4 5 6 7 ओके सो गीताकडे व्हडलो टार्गेट ना आता फक्त 7 सो 8 करपाक जाय तुका गीता ओके रेडी गीता जातले की ना सगळा बेगीन ओके स्टार्ट गीता गीता टू 1 स्टॉप ओके रिजल्ट आमकां आयकूंक आयलो पयलीं 10 जाले खंय सो मेजिओ परत 1 2 3 4 5 6 7 राव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके सो 10 बॉल प्लेटीन प्लेस करून आमचे हटके राउंडचे विनर जाता गीता आणि गीताक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन्स गीता ओके सो आता वेळ जाला आनीक आमचो इंटरेस्टिंग राउंड खेळपाचो जो आसा सगळ्यांचोच आवडीचो खंयचो राउंड सांगा पळोवया डान्स राउंड ओके सो डान्स राउंडची पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती डान्स राउंडाक आमी सुरवात करता आणि बेस्ट पार्ट आयच्या डान्स राउंडचो म्हणल्यार की सगळीं जाणां हांगासर जी पार्टिसिपंट आयल्या ती वॉलंटरी आयल्या सो सगळ्यांक मोठ्यान ताळयो जावनी तेंच्या स्पोर्टिंग स्पिरिटा खातीर आणि आमी रोखडीच ह्या राउंडाक सुरू करता ओके सगळ्यांक पयलीं सांगा डान्स कसो आसलो ओके सगळ्यांक पयलीं आमी थर्ड प्रायजा पासून सुरू करुया आमचो थर्ड स्पेशल प्रायज वता तुजें नांव आसा अनिताक मेळटा हो प्रायज स्पेशल प्रायज तर आमकां बरेंच एंटरटेन केला आणि हो प्रायज स्पॉन्सर केला विजय सावंत हांच्यांनी ओके सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां सेकंड प्रायज वता ज्ञानेश्वरी सेकंड प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन्स ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज आणि फर्स्ट प्राइज वता श्रेयाक मेळटा फर्स्ट प्राइज आणि ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन तुजें एक्सप्रेशन ते सामकें पावे फुडें एक्सप्रेशन करून दाखय तुजें ते ओके सो आशिल्लो आमचो डान्स राउंड सो सगळ्यांनी बरे भशेन डान्स केला ताका लागून मोठ्यान ताळयो सगळ्यां खातीर आणि खेळुया आयच्या भागांतलो शेवटचो राउंड जो आसता चक दे राउंड चक दे राउंडाक आमी सुरवात करता आणि चक दे राउंडची आमची आयची गेम आसा तशी तुमी हांगासर पळोवं शकता की आमी हांगासर साबणांक पिन्स लायला आमच्या पार्टिसिपंटाच्या दोळ्यांचे पट्टी बांदल्या आणि त्यांच्या फुड्यान दवरला स्ट्रॉ 40 सेकंडाच्या टायमान तांच्यांनी स्ट्रॉ काडून
ते पिंसांनी घालपाक जाय. एक हात तुमचो फाटी आसतलो, समोर पळोवपाक जाय आनी टायम आसतलो फक्त 40 सेकंड्स. ओके, हांव स्टार्ट म्हणल्या उपरांत स्टार्ट करपाचें. ओके ओके, रेडी, स्टार्ट. टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. स्टॉप. ओके, सो हांगासर 2 पार्टिसिपंट आमकां मेळ्ळा जेंच्यांनी स्ट्रॉ सारक्यो पिनींग घातल्या. सो ही नेक्स्ट रावंडाक वतली. आतां सेकंड ग्रूप खेळटलो आनी ह्या ग्रुपांतली कोण फायनलीक वता पळोवया. ओके, सो रेडी, स्टार्ट. स्टार्ट. टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. म्हाका दिसता फर्स्ट आनी सेकंड न्ही, ती फर्स्ट केला तिणें आनी सेकंड हिणें केला. ओके, सो ही आसा आमची 4 फायनलिस्ट जी हो रावंड खेळटली चक दे रावंडचो. आनी सगळ्यांक पयली हो सिक्वन्स कोण कंप्लीट करतली ती जातली चक दे रावंडची विनर. ओके, रेडी. आमच्या आयच्या चक दे रावंडचे रनरअप जाता ज्योती नायक आनी ताका मेळटा विजय सावंतकडे हो स्पेशल प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. आनी आमच्या आयच्या चक दे रावंडची विनर जाता वंदना फडटे आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. कुमारजुवा गोळवाळा घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. फुडल्या भागान अशीच खूब मजा करपाक आमी येतली तुमच्या वाठारांत. तो पर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा